आयज नोवेनाचो 7वो दीस. मान्योत आग्नेल आपल्या जिविताचे कार्य आत्मिकताय नियाळून संस्थेन जियेलो. जेन्ना आमी एकामेकाचे चितान आयकता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांचो अनुभव मेळटा. आमच्या तशेंच हेरांच्या जिवितान देवाच्या आत्म्याची गोड्डिता पळयता तेन्ना आमच्यो चुक्यो आनी आमची असोक्ताय मानून घेता. आनी आमी कितेंय करूंक वो निर्णय घेवंक वेताना देवाच्या आत्म्यान आमकां आदार दिवंक विनयता. मानेवंत आग्नेलाची आत्मिकताय उचल्या पावंड्यावेली आसली. ताणें आपल्या शेगुनी जिवितांतल्यान क्रिस्ताचो दोम सगल्यांक फाकयलो. जंय राग वसतालो थंय ताणें मोग वंपलो. ताच्या फिरगोस्कारा मदें दुस्मानकाय चलताली. तांकां भावपणाच्या एकवटांत जियोंक शिकयलें. आनी तांची किजिलां जोगडी इश्टागतीच्या उज्यान लासून उडयली. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात.
मिसाची इंतेसावा एरन आनी अनायदा फेर्नांदीस बोरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरी एडवर्ड आनी मारिया बोरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरी एरल फेर्नांदीस बोरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरी सिस्टर मिजिया मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन पेकवणी आनी बोरी भलायकी मागता मारिया आनी मिंगेल मिनेझीस वास्को पेदाद फेर्नांदीस काळजाचे ऑपेरेशन बरे भाशेन जावंक आनी बोरी भलायकी मागता मिनिनो फेर्नांदीस कोलवा एल्विन पॉल सेल्मा आनी फामील दिनवासता आनी बोरी भलायकी मागता एमी मायना कुर्तोरी नाफिसा डेनियल आनी एग्नस बोरी भलायकी मागता आर्सेनिया फेर्नांदीस कालांगूट मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन झेवियर न्यूनीस पिडीतलो पेकवणी आनी बोरी भलायकी मागता कॅथरीन मारगांव एल्मा मिनेझीस दिनवासता आनी बोरी भलायकी मागता रोजी सांस्तेव बोली भलायकी मागता सावियो डायस लोतोलीम सगळीं आमी उबी रावया टेस्ट सुरवातेक गीत घेतलें हांव A21 पेज 10 A21 पेज 10 Rutsun kaya Pormisfora Wakanat Shekan shek Pritu me voir Devak sot kita kaya Novekit Rutsun kaya Pormisfora Wakanat Shekan shek Pritu me voir Devak sot kita kaya Ormes mora chamana Kita kayo na kodat Voir karat nau devace Burkotat taron tachin Novekit Rotsun kayat Ormes fora Vakana Shekan shek Pritu me voir Devak sot kita kayat Novekit Rotsun kayat Pormes fora Vakana Shekan shek Pritu me voir Devak sot kita kayat बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोमयाचे येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो आयज नोवेनाचो 7वो दीस आयचो विशय मानिवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मिकतायेन नियाळटालो मानिवंत आग्नेल आमच्या जिविताक एक नमुनो जावंक आमच्या जिविताची यात्रेक आत्मिकतायेन चलोवंक आमकां शिकयता ही यात्रा करतना भावार्थान आमी जागृत जावंक आनी पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलोवंक आमी फिकीर घेवंक जाय जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दाखयता ते वाटेर चलतल्या तेन्नाच की आमचे निर्णय फलादीक जातले ह्या मिसाचे भेटेन ही कृपा आमकां मागून घेवया आयचो दीस केरीत भाशेन पिडेवंतां आनी निराशी जाल्ल्यां खातीर भेटयला तांणी आपले कोश्टां दुखांनी जेजूचे क्रुसाचे नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया एपोत रितीन
फावते पोरे वांटे घेवचे खातीर हे वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदेवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच आंकवार मेरेक सगळ्या दुतान भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनप्रार्थून मागता. सर्व पदयो आमची काकूत करूं आमच्या पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somnia kaklut kor, somnia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, somnia kaklut kor, somnia kaklut kor. प्रार्थुया. सर्व बोलिस्ट देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोस्ट आपणाचेर घेवन कोस्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणेकायेन आनी मोगान आपले कोस्ट भेटोवंक तांकां कुरपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं जो जेयेतना राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन जोआचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यान देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो. खरें आमी ताची करची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोडनूय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेलें तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. तुजी मुखार सोरेस्परा सरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. सोगली म्हणुया. तुझे तुजी मुखार मुखार सोरेस्परा सरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवाची नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजी मुखार सोरेस्परा सरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. जुल्म आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. थांबोन आसतना ताचे खातीर मागणी चोडटली. दिसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब.
तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगू. पितुमेची सोगली कुलां ताका लागून आपूण सोदेव म्हणटोली. सोगली राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटोली. जबाब. तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. Monis noi sunt ja for vi. Ja så kan chivo asa. Deva dodat leutor. Tazo ci posta. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमची सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्या प्रांतान गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेथेक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवय प्रमाणे सोनवाराक दिसाक तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उस्तिताना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक पत्तून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरबेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताजेर लायलोले आसले तेन्ना तांणी ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलें हें शास्त्रलेख आयज खरें जालां. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखानी तुका क्रिस्ता. प्रिया बाबयनो, लोकांचेर मागणें केले उपरांत हांवें म्हजो मोबायल चॅक केलो आनी मोबायलार कोणें तरी म्हाका फोन करून जायतीं मिस कॉलां आसलीं. हांवें परत फोन केलो आनी फोन केल्यार एके बायलेन उबारलो आनी म्हणूंक लागली, फादर म्हाका ऑपरेशन थिएटरांत वतात. म्हजें ऑपरेशन आतां जावपाचें आसा. म्हजे खातीर माग. हांवें म्हणलें हांव मागता तुजे खातीर. 10 मिनटां उपरांत परत त्याच फोनाचेर म्हाका फोन आयलो. हांव चिंतूंक पडलो, इतलें ऑपरेशन फास्ट जालें. आनी अस्तोरी उलोवंक लागली आनी सांगूंक लागली, फादर थोडो वगत आदीं म्हजे भयणीन तुका फोन केल्लो ऑपरेशन थिएटरान ऑपरेशन करपाक. तिका भायर काडल्या. हांव तेची भयण उलयतां. हांवें बरें. तिका व्हेल्ली ऑपरेशन करपाक. एनेस्थेसिया दिलां. आजून तिला उलोवंक जायना. शी इज नॉट इन अ सेन्सीस. शी इज अंडर एनेस्थेसिया. उंगरी दिल्लेलो आसा. सो ह्या खातीर हांवें फोन केलो तुका सांगपाक. तिका व्हेल्ली तेन्ना
ऑपरेशन करच्या आदी चॅक केल्यार तिका कांय ना. दोतोरान सांगलें ती एकदम बरी आहा, सारकी बरी आहा. ह्या खातीर तिका भायर हाडली. हांवें म्हणलें देवाक दिनवास, देवाक आर्गां, प्रेज गॉड. आनी वय फादर, प्रेज गॉड. कित्याक सगळें रेडी केलें ऑपरेशन करपाक आनी ती एकदम बरी आहा. देवाक आर्गां. प्रेज आहा भयणू. देव आमची मागणी आयकता आनी पिडेवंतांक तो बरी करता. आनी हें आमी पळयतात जेन्ना कोणूच पिड्यांत आसा ताणें पोव सुबेच्या वडिलांक हो यादनिकाक आपोवचें. ते ताका तिका मागतले, मागणें करतले आनी ताका बऱ्याक पडटलें. पिडेंतलो बरो जातलो. आनी जायते जाण हे पिडेस मागणी घेवन बरी जाल्यात. म्हज्या हातांतल्यान हांवें जायते पळयल्यात इतल्या लोकांक पेकोणी मेळ्ळ्या, बरी आसात. सोदमताली ती मुत्तली म्हूण, पूण ही मागणी दिवन ती बरी जाल्यात. ही जावन आसा पिडेसाची मागणी, सॅक्रेमेंट ऑफ द अनॉयंटींग ऑफ द सीक. ती बरी जाता, देव बरो करता तांकां. तेच परी कुमसार होय जावन आसा पेकणेचो, द सॅक्रेमेंट ऑफ हिलींग. हांगासर आमी कुमसाराक आमची पातकां सांगतात. गोडी आमकां कोणें दुखयला, ओ आमच्या मनांत कोणाचो राग आसा, ओ दुयेंस आसा, हेट आसा, एंगर, ओ आनी कितें आमकां कोणें म्हणलां, ओ आमकां धोको दिला काळजाक, आमी हें सगळें घेवन आसतात. आनी आमी चिंततात ह्या मनशाचो बदलो घेवपाक, हाव टू टेक रिवेंज. आनी जेन्ना आमी कुमसारात हें आमचें सगळें पातोक सांगतात, देव आमकां बक्षिता आनी आमकां भितरल्यान पेकोणी मेळटा. इनर बीन, इनर वुन्स, आवर स्पिरीट, आवर सोल इज हील्ड. आमकां पेकोणी मेळटा. प्रेज आहा बाबयनू. आमी पळयतात देव पेकयता आनी अदी करून पुता वरवीं जेजू तेन्ना हो संवसारांत आसतना जेजू कितले लोक तशें येतालो. तो तांचेर हात दवरून मागणी करतालो, ओ तांकां मागतालो आनी ती बरी जाताली. ओ ताच्या आंगोस्त्राक हात लायताली, ओ ताच्या सावडी थिंग पडल्यार ती बरी जाताली. आमी हांगासर देवाच्या उतरांत ओ शुभ वर्तमानांत ओ दुसरे कडेन पळयतात देव बरो करता पिडे वतांक. जावं ती कुड्डी, जावं ती तोटी, ती बेरी, मोनी आनी सगळे तरेचे पिडेंतलो लोक बरो जातालो. सगळे पिड्या रोगांतलो देव तांकां बरो करतालो. प्रेज आहा भाव भयणू. तिसरें न्हय, जेजू लोक येता तेन्ना बरो करतालो अशें न्हू. ताणें मागलें आनी ताणें बरी केली इतलेंच न्हू. पूण जेन्ना ती खूद आपणा भितर म्हणटाली बरी जाताली. 12 वर्सां देखीक रोग पास जाली ओस्तोरी. तिणें जेजूक सांगूं ना हांव बरी ना, म्हाका हात दवर, मागणें कर, हांव बरी जातली ना. लोक आसलो इतलो बरोन ती खूद आपले भितर म्हणटाली हांवें ताच्या आंगावस्त्राक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी जेन्ना तिणें वचून ताच्या आंगवस्त्राक हात लायलो ती बरी जाली. आनी जेजून विचारलें सगल्याक कोणें म्हाका हात लायलो. आनी ते म्हणटा अरे आपोवचना दुसरे आसात सगळीं तुका हात लायतात आनी तूं कितें जाता. कित्याक जेजू गमलें ताचे भितरलो गूण पेकोणसो भायर सरून गेलो आनी ती बरी जाली. आनी जेन्ना ती ओस्त्री भिवून काबून आयली आनी सांगूंक लागली आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणलें तुवें तुज्या बाबाटान तूं बरी जाली. आज घोडी आमी आयल्यांत होच बावट घेवन घोडी आमी देवाक सांगनात, पूण जेन्ना आमचे भितर आमी म्हणटात हांवें ताच्या आंगवस्त्राक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, हांव जेजूक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, बरो जातलो. घोडी 12 वर्सां हांव कसो वळवळटा. हांवें जेजू आंगवस्त्राक ओ जेजूक हात लायलो जाल्यार हांव बरो जातलो, बरी जातली. तो म्हणटा जेजू हूंय हांगा. सो ही दोग ओ तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार तुवें आसा. जेजू आमचे मदें आसा. आमी भावाटान ताका हात लावंक स्वत मानूंक तेन्ना आमी बरी जातली. तितलेंच न्हय, जेन्ना 18 वर्सां ती पोंगी जाल्ली बायल, ओके, चैतन्य देवस्थान ताका पोंगी केल्ली आनी ती देवस्थानां आसली. जेजू तिका पळयली. तिणें जेजूक सांगूं ना हांव पोंगी जालें, हांव बरी ना, म्हाका हात लाय, म्हाका मागणी कर. हांवें म्हणोंक ना. जेजूकूच गेलो. ताका सुसयसलें आनी सोनवार आसलो तो दीस. तेन्ना जेजू वेता आनी तिका म्हणटा तुजे बांदपासांतली तूं सुटली. शी वॉज सेट फ्री फ्रॉम बॉन्डेजीस. आनी जेन्ना वडील देवस्थानांतलो
बोवाड करता 100 दीस आसात ते दिसांनी येयात बरी जायात न्हय सोनवारा दिसाक आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा ही अब्रामाचे एक दुवेक ह्या दिसाक सोडूंक नासली तुमचो पूत हूंय पडला बांयंत ओ गाडू पडला तुमी काडचे ना आनी ही अब्रामाचे दुवेक आज सोडोवची नासली जेजून ताका सोडयली तिणें मागूं ना सांगूं ना पूण ओट राव आसा सोयतारान देवस्थानान ताका पोंगी केल्ली आनी जेजू सुसरे उरता आनी बरी करता गोडी आमी हांगासर इतले वर्सां ओट राव वर्सां देखून आमच्या तरेतरेचे कोश्टांत आमी बागोयल्यांत आमची फाटी कोंडो सारको ना आनी कूड सारकी ना सोयताना देवस्थान बांदपासून दवरल्यात आमकां गोट दवरल्यात गोट केल्यात पूण जेजू आमकां सोडूंक आयला फाल्यां न्हू पोरां न्हू आज टुडे इज अ डे ऑफ सॅल्वेशन आज तारोसो दीस सोडून दीस आज टुडे इज अ डे ऑफ हिलींग देव आमकां आज बरो करतलो फाल्यां न्हू मागीर न्हू सुसेगाद न्हू टुडे आमकां पळयतात जेजू डू वी हॅव द डिझायर आमकां खुशी आसा ओटरा वर्सां देखून कोसोला वडवळटा जाल्यार देव बरो करतलो जायते बरें म्हणटात इतलें मागणें केलें इतलें नोयान केलीं इतलें तेस केलें देव आयकोना आमचें मागणें कोणी केल्यात जावंक ना पूण आज सोत मान आज देव तुका हात लायतलो आज तुका जेजू म्हणटलो तुजे पिडेंतलो तूं बरो जालो बरी जाली तूं सुटली बांदपासांतली सोयतानाच्या देवत्राच्या आनी जेजू तुका बरो करतलो न्हय फकत ओटरा 38 वर्सां 38 इयर्स तो मनीस थंयसर आसलो जंय उदर हाडलें म्हणटच पयलो देंवता तेन्ना तो मनीस बरो जातालो दूद येतालो आनी तें उदक हालयतालो आनी जो कोण देंवता पयलो तो बरो जातालो पूण हो मनीस 38 वर्सां थंयसर आसलो आनी जेन्ना जेज ताका पळयता ताची परिस्थिती आनी ताका म्हणटा तूं बरो जावंक सोदताय तो म्हणिना बरो जावंक सोदता म्हूण ताणें म्हणलें आपका एक्सक्यूज दिता तेन्ना उदक घालता दूद येवून उदकांत पयलो घालतलो जाल्यार म्हाका कोण ना पयलो वेता तो बरो जाता म्हाका घालपाचो कोण ना ताका दिसलें इतले वर्सां इट स्टेट इज द सेम तो सदांकाल असलेच परिस्थिती आसतलो मरो पर्यंत मे बी दॅट वॉज इज मायंड ताजे कडेन मोन असलें आसलेलें पूण जेजू म्हणटा उठ तुजें आंगोस घे आनी चलूंक लाग आनी तो मनीस उठलो आंगोस घेतलें चलूंक लागलो बरो केलो जेजून प्रेशा भोयनो गोडी 38 वर्सां देखून आमी कश्ट जातात वळवळटात हे पिडेंत आमचे तरेतरेचे हाय ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज हें तें आमी घेवन आहात कसलें दुयेंस आमी नको आनी घरांत गोडी अंतरुणार आसात आमकां गरज दुसऱ्यांची दोतोराशी व्हरोंक ओको दिवपाक सगळें ती करतात आमचे लागीं जायना पूण जेजू गोडी आज आमकां म्हणटा तूं बरो जावंक सोदताय आमचो जबाब कितें काय आमी हांगासर संवसाराक कितलो लोक कश्ट जाता वळवळटा पिडेंत आसता तरेतरेचे डिफरंट टायप ऑफ सिकनेस एंड डिसीज वखद सोडटा बरें बरें वखद करतात मेडिकल इज इम्प्रुवींग एंड एवरीथींग इज बिकमिंग द बेस्ट ट्रिटमेंट स्पेशलिस्ट आनी दुयेंसांय बेस्ट पिडाय बेस्ट रोगूय बेस्ट ओदीक ओदीक वाडटात पूण जेजू लागीं करूंक जायना तसलें कांयच ना तो ओयजांचो ओयज दोतोरांचो दोतोर आनी हेंच आमकां शुभ वर्तमानांत आज मेळटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक कुड्ड्यांक पोत्तून नदो दिवंक जुलुमांक सांपडलें तांकां सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें बरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला हें आदीं फुडें बरोवन दवरलें जेजू म्हणटा हें शार्ती पावलें देवान ताका धाडला जाल्यार कास्तेच्या फॉर्माट मार्ग न्हय पूण आमकां सोडूंक तो आमचो मोग करता आमकां बरी करूंक जेजू आयला जाल्यार संवसारांत बरी करूंक आनी जेजू तोच काल आज आनी सदांकाल तोच एस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर ही इज द सेम आनी पेकोणी मेळटा जाल्यार जेजू वयजांचो वयज दोतोरांचो दोतोर आमी म्हणटात तो आमचें कांय करूंक जायना कित्याक जेजू म्हणलां खूद म्हजे विरेत तुमच्यान कांय करूंक जायना विदावट मी यू कॅन डू नथींग बट आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी जो बोड दिता सूख दिता तें घेवन हांव सगळें करूंक शकता आनी पिडेंत मागणी जेन्ना पिडेंत पडटात आमी रोखडेंच यादनिकांक सांगपाचें ते येवन मागतले ते बरें पडटा आमकां तेच परी
हांव पातकां आसा हांव वचून पाद्रीक सांगता म्हजी पातकां कुमसारांत पाद्री म्हाका बक्षिता तो जेजू नांवान आनी म्हाका पेकोणी मेळटा. तेच पोरी देवान आपलें उतर धाडलें आनी ताका बरी केली. गॉड सेंड हीज वर्ड अँड हील्ड देम. आनी तें हुंयचें उतर म्हज्या गायेक लागून तूं बरो जालो बरी जाली. बाय हीज वुंड्स वी आर हील्ड. नॉट दॅट वील बी हील्ड. बरी जातली न्हू, देव बरो करतलो न्हू, ताच्या गायक लागून हांव बरो जालो बरी जालें. हें उतर देवाचें आमी स्वत मानूंक जाय. बाय हीज वुंड्स आय एम हील्ड. बाय हीज स्ट्रायप्स आय एम हील्ड. बरो जातलो. वेन आय से दोज वर्ड्स जेन्ना उतरां म्हणटा देवाचें उतर जिवें पदार बोलिश्ट. His word is living, active, powerful. आमी जाणात तें, we know, but sometimes we forget the effectiveness of that word, the power in that word. देवाच्या उतरां पदवी आसा, बळ आसा, शक्ती आसा, भिसोदतात. तेच परी there's power on our tongue. आमच्या जिबेचेर पदवी आसा, बळ आसा. सुमया जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो. जेणे हांव उतर म्हणटा म्हज्या जिबेन तें म्हज्या तोंडांतलें कानांत वेता. पयलो हांव म्हजें उतर आयकता आनी तें म्हाका बऱ्याक पडटा. दोतोराचें वच तुगे प्रेशर हाय आहा, तुगे कोलेस्ट्रॉल हाय आहा, तुगे आनी कितें हाय आहा. दोतोर तुका सांगता आनी तूं मागीर सगळो जीव पिरगोडटा. आय सायबा म्हगे रिपोर्ट बरो ना, कॅन्सर 4th स्टेज लास्ट स्टेज हांव वतलो. यू ऑलरेडी बिलीव दॅट यू आर गोइंग टू रिमेन सीक ऑर डाय. पूण जेन्ना सुमया जीव तुगे आयनी हांव बरो जालो तुजें उतर बाय सोदता तें तुज्या कानांत पयलें वेता तुका पेकोणी मेळटा. दॅट्स पावर ऑन युअर टंग. तुवें श्राप घातल्यार श्राप पडटात, तुवें बेसांव घातल्यार बेसांव पडटात. लायफ एंड डेथ इज द पावर ऑफ युअर टंग. तूं जिबेचेर आसा जिवीत आनी मरण, तूं जिबेचेर आसा बेसांव आनी श्राप, तुज्या जिबेचेर आसा पिडा आनी पेकोणी. हें जिबेचेर दवरलां देवान. तेच परी देवाचो आत्मो जो आमचे भितर आसा, आमची कूड जो आसा पोत आपणाचें मंदीर तो बरो करता. One who destroys God's temple, God will destroy that one. जो कोण देवाच्या मंदिराचें निसण करता देव ताचें नाश करतलो. आमची कूड जावं आसा पोत आत्म्याचें मंदीर. जो कोण एक मंदिराचें जावं कॅन्सर जावं एड्स जावं डायबिटीज जावं कोलेस्ट्रॉल हाय डायबिटीज आनी कितें जावं निसंडण करता कुडीचें देवाचो आत्मो पोत आत्मो जो आमच्या भितरची येता ताचें नाश करतलो. हांवें ताका सांगलें पोत आत्म्या जो कोण तुज्या मंदिराचें निसण करता ताचें नाश कर. हे कॅन्सराचें, हे हुंयचे पिडा रोगाचें आनी हुंयच्या दुयेंसाचें तो नाश करतलो. कित्याक आमचें कूड जावं आसा पोत आत्म्याचें मंदीर. पोत दिसाक तो आमचे भितर येयला. आमी न्हय फकत कूड, वी आर बॉडी सोल एंड स्पिरीट. देव न्हय फकत कूड बरो करता, आ बॉडी सोल एंड स्पिरीट बरो करता. प्रेछा बाबा न्हू आमी हांगासर जमल्यांत तसो भावार्थ आमी घेवन आयल्यात. कित्याक स्वतमान आमी येयला. वॉट इज दॅट वी आर कम वीथ बिलीफ. बरो करतलो आतां देव आज फाल्यां मागीर सुसेगाद. हे वखद हांव घेयल्यार बरो जातलो. हांव म्हणिना दोतोर वायट, दोतोर बरें वखदूय बरें, पूण वयजाचो वयस उदीक कर बजेचो. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली चोल्या दोतोरा लागीं गेली, चलो दुडो मोडलो बरें पडना. 18 वर्सां ती दुबाव विरयतना ती खूंय जाल्यार गेली आसतली, तरी पूण पोंगी आसली, जेन्ना ताका सोडयली. 28 वर्सां बरो नासलो, जेन्ना बरो केलो. आज आमी आमचें मन बदलुया. आमचें काळीज, आमचें पिडा, आमचें दूख आसा जेजूक भेटोया आनी देव आमकां बरो करतलो. मागुया आमकां कृपा ह्या वेळार. सगळीं उबी रावया. आमच्यो गरजो आमच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. मान्यवंत आग्नेलाची आत्मीक प्रेरणा घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगळ्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून पिलार संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांनी दुसऱ्याची सेवा करतना आपली जबाबदारी सुफळायेन पाळूंक आनी आमचे आत्मीक दायज सांबाळूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान आल्या बाप
तुयेन आयकून घे. आमच्या मदल्या गरजेवंतांचो आमी उगडास करता. तांच्यो अडचण्यो आनी प्रस्न पयस जावंक, तांकां आदार मेळूंक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक आमचे कोनवाळेचे हात उदारपणी तांकां पावूंक निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेंत आनी दुखांत कश्टवलोलीं भावां भयणां हाजीर आसात. बापान तांचे सवे आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. सगल्या पिडेवंताक आदार दितोली आमची भाव भयणां, भोव करून दोतोर, नर्सी आनी हेर घरचीं जीं तांचो जतनायेन परामोस करतात, ताणें सेवे चाकरीच्या मनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमची खालती मागणी बापाक उबारुया. आत्मीक सेवा करतना ताणें भावार्थाचें आनी सेवेचें दायज दवरलां. ताचे मजतीन आमी आमच्या समाजांत सेवे चाकरेची जावंक आमकां प्रेरणा मेळो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. सोडगींच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी ह्यो गोश्ट तुज्या हातांत घातल्यात, ते सोले तुवें आमकां फाव केलो म्हूण बाबा दोत्ता. जे गोश्ट आमी तुज्या हातांत घालूंक नात ते तूं आमकां फाव कर म्हूण विस्वासान तुजे लागीं मागता. हें मागणें कोत्ता तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच जोडो दवर. जेजू निर्मळ बर्गो तुजो, उद्या भितर लिपतात कुण्यो. तुझी जेजू सवे सगळी किरकोळपातकी भुरगीं तुझी. गोवाच्यो कोणयो आमी, उदकाचे थेंबे आमी. जेजूचे सादे आमी, जेजूचे सादे आमी. गोवाच्यो कोणयो आमी, उदकाचे थेंबे आमी. जेजूचे सादे आमी, जेजूचे सादे आमी. मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा आदवाक सोडवेस्पड मांडून घेवं. भोव दोयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं सुलयताय.
भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जुच्या कोश्टा मोन्ना बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे खोस आनी दुखी आमी तुका भिडयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसोच तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेच्या नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची खालसां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पोयत बापा सोर्ब पदरा संदेवा सोर काल्या सोताय जे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदोरीचो आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्कांच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मोलनांतली आमकां सोडून वर्तमान आमकां जोडून दिलो. वेसून काडलेली कुडी यादनेकी राजकोट पोत राष्ट्र आनी तुजी काशा पोजा आमी जावंक पावल्या. सो आतां आमी तुजी कोतत्वां परगोट कोत्ता. कित्याक काडूकांतली भायर काडून तुज्या वेचीत उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां दुतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल बरबर सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Konkani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरो सुसुक वेचांनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समोर पोवची. तेच पोरी शोभोन जातोच ताणें खालस घेतली तुका नोवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवें सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळशाक तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारतलें हें म्हजें उगडासा करात. Bawata so good for go to ya. Sumiaci su tuže moronami somoropta, tuže ponor জীবন ponami porgota, tuže jelea ami odrekta. बापा जोशा मोन्नाचो आनी प्रोजीवणपणाचो आमी भक्तीपूर्ण अगास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सोयिकास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी कूड आरोग्य स्थितीला आमा मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवेत सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोंय बापाक आनी सगल्या यादनिकां वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पोनो जिवनपणाचो बरवंचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टा गोटीन मेल्ले सोमेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोन दुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासतांच्या सुखांत आमकां वांडो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून तांय शुगल प्रार्थन एवरा दिर्गेबूर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोस आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडवंडारा जे कितें येण्याक आमी बरोबर शोत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकां सुटय आनी सोर आंखून वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अनुपाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुवें आतां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावटे दिसकाल आनी कशें परमादिका शांती दी आनी तूंच एकपणान सांबाळ सो जे आतां राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमीन. शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सोमिया जेजू क्रिस्ताची देवाची पुता बापाचे कशें परपणे आनी पोतां सगळ्यांक तुज्या मरना बरी संवसार तुजे बोट कुडी रक्ता बरें सगळें आमच्या कडेन आपलो आनी सोर बरें सदां तुज्या आज्ञा पडून कांदा दी आनी तुवें सुसलो करून म्हाका. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटी शेळी जावन आपल्या सोली तुमी सुभागी. सुमया तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo tuyo, bawa boyning betung yo, karsan amcha ravunk yo, jivit amche bodluk yo, moka Jesuyo tuyo, bawa boyning betung yo, karsan amcha ravunk yo, jivit amche bodluk yo, kotai tushidi tudi, uswo namka tuji, suntos tu soam kadi, favor titli bolaiki, kotai tushidi tudi, uswo namka tuji,
Santos tu soam kadi Favo titli bolaiki Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan tamcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan amcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Monan tirai bavartan Kusyo gotai viswasan Karsa petoya jaunan Deva pelya jamokan Monan tirai bavartan Kusyo gotai viswasan Karsa petoya jaunan Deva pelya jamokan Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan tamcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan amcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Sokliak am kakal dikor Tuche sarki nirmol kor Sokliak kore mokar kor Tu sochi surup karkor Sokliak am kakal dikor Tuche sarki nirmol kor Sokliak kore mokar kor Tu sochi surup karkor Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan amcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan tamcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Kotai tu shiti tu di Busfonam kahar tu di Santos tu soam kadi Fabo titli bolaiki Kotai tu shiti tu di Busfonam kahar tu di Santos tu soam kadi Fabo titli bolaiki Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan tamcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan amcha ravunk yo Chivit amche bodlunk yo Monan tirai bavartan Kusyo kotai viswasan Karsa petoya jaunan Deva pelya jamokan Monan tirai bavartan Kusyo kotai viswasan Karsa petoya jaunan Deva pelya jamokan
Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan tamcha ravunk yo Chivit amche potluk yo Mokal Jesu yo tu yo Bava boining betok yo Karsan tamcha ravunk yo Chivit amche potluk yo एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करूया. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. जेजूची गोठाय आमकां मागुया. प्रार्थूया. कोणवड्या बापा, पिडे शिडे वेडार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पोळ संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचें बोड दाखय आनी तुजे ससायेन बरी जावन तुज्या भावाट्यांच्या जम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं. जय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. मोगाळ इश्टनो, तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. कित्याक आयज आमी किरीत भाशेन जाणट्यांचो दीस दुयेंताचो दीस मनयतात. आनी कितें भाशेन ही मिसाची भेट भेटयतल्या फादर कायतान दोरादो पादविगार बिचोलींचो आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या उल्याक कान दिवन आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट भेटयल्या आनी तसोच आपलो गायनाचो पंगडूय घेवन आयिल्लो आसा. थँक्यू फादर, थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मोगाळ जाणट्यानो, आयज तुमकां पळोवन आमी खुशाल. कित्याक म्हाकाच उगडास आसा. हांव सुपुल्लो भुरगो आसतना म्हज्या जाणट्यांनी म्हाका हो पिलारचो दोंगर दाखयल्लो. हांव जरी तर पिलार पावलोलो जाल्यार म्हज्या जाणट्यांनी म्हाका हो पिलार दोंगर दाखयलोलो देखून हांव पिलार पावलोलो. तुमी तुमच्या भुरग्यापणार जायते फावटी हांगा आयिल्ली. तुमच्या भुरग्यांक नातवांक घेवन आयिल्ली आमी जाणात. म्हणटच आयज तुमकां परतून हांगा पळोवन आमी खुशाल आनी तुमकां दर एकल्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी जाणाव ह्या आमच्या जाणट्यांक हाडूंक दुयेंतांक हाडूंक जायत्या जाणांनी जायतो त्रास घेतलेलो आसा, तोकोस घेतलेलो आसा. तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या जाणट्यांक दुयेंतांक तुमच्या घरांतान तुमी घेवन आयल्यान देखून. कांय कळून इश्टानो, एक नवी सीडी पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा भायर सरलेली आसा. तुमच्यान ती बँड स्टँडान घेवंक जाता. आमच्या पिलारच्या पाद्रींक, पिलारचे पाद्री जातले भुरग्यांक पाद्री जावंक स्पॉन्सर्स कोणें दिवंक सोदतात जाल्यार बँड स्टँडान सोदतात जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसान मेवचें. तशेंच कोणीय धाकटे भुरगे पाद्री जावंक सोदतात जाल्यार आमकां बँड स्टँडान तुमी मेवचें. 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी आमी भायर काडलेली आसा. मोगाळ इश्टनो, त्या बायबल डायरीचेर 2 दिसाची वाचपाचो नियाळ आमी ताचेर छापलेलो आसा. आमची आवंडे तुमी दर एकल्यान एक तरी आपल्या कुटुंबांत व्हरचो, ते वाचचे, देवाचे उतराचेर तुमी वाचचे म्हणून आमी तुमकां उलो मारता. वावराण्याचो इश्ट कोंकणी विकली न्यूज पेपर, तशेंच फादर आग्नेलो स्कॉल मंथली इंग्लीश मॅगझीन ह्या दोनूय वस्तूंचेर आमी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन मेवलेले उपकार
तशेंच पिलार संस्थेचो वावर, तशेंच पवित्र सभेच्यो खबरो, कातोलीक खबरो आमी छापून हाडटा. तुमचे लागीं मागता तुमी त्यो सबस्क्रायब करच्यो आनीक पिलार संस्थेची वो पवित्र सभेची माहिती आनीकूय घेवची म्हूण आमचे आवडे. आतां हे मीस सोंपले उपरांत इश्टानो पवित्र साक्रामेंटाची बुजवण हांगाच आसतली. उपरांत पवित्र तेलाची मागणी आनी डिलिव्हरन्स आसतले. आयज राती मानेवंत आग्नेलाच्या सांत करोना पासत आनी आमच्या नवसरणे पासत ह्याच माटवान नायट विजील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता पर्यंत. हे नायट विजील चलयतले ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेड्स फॉर जीजस एंड मेरी हांचो पंगड. तुमी येवन तुमचे पासत आनी पाद्र आग्नेलाक आल्ताराचो मान मेळूंक मागचे म्हणून आमी तुमकां उलो मारता. मोगाळ इश्टनो, हे पवित्र जाग्यार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला, देवाची पेकोवणी अणभवला. हांव म्हज्या सेरमावान जायते फावटी म्हणटा, पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितांत ताची भलायकी नॉर्मली ओसोक्त आसली, तो दुयेंत आसतालो. पूण आयज हजारांचो हजार लोक ह्या पिलारच्या दोंगरार येता. कित्याक? भलायकीची भीक मागूंक, भलायकीची भीक मागूंक. कोणा लागीन? जाचे लागीन खूद भलायकी आसूंक ना, पूण जेजू आसलोलो, जेजू आसलोलो पाद्र आग्नेला लागीन. आनी ह्याच कारणाक लागून ह्याच जेजूच्याच आदारान कितलो लोक आयज पेकोवणी घेवन आपल्या गांवघरां वेता. आयज आमी असलीच पेकोवणी मागुया. आमच्याय जिवितांत कुटुंबांत जायत्यो वस्तू गरजेच्यो आसात. देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमकां घोडे भुरग्यांची देणी, आमकां घरांत शांती आदी जायत्यो गरजो आसात. ह्यो सगल्यो गरजो आमी भावार्थान उबारुया. कित्याक भावार्थान केलेले मागणे इश्टानो देव जेरूल आयकता. SP कार्दोजो आजोजिसान अशें सांगूंक लायता, हांव मानेवंत आग्नेलाची बोगतीन सदांच हस्कार सुस्कार काडटाली म्हज्या एकल्याच पुताक शिकल्या उपरांत नोकरी मेळोवंक. ह्या वर्सांत जुनांत म्हज्या पुतान एशलीन बोटीन वचपाक मुंबय वचून कोर्स केलो. हांव पिलार सेमिनारींत काम करता म्हणटूच दोर बिरेस्ताराक म्हजें कामा पयलें हांव म्हज्या पुता पासत मानेवंत आग्नेला लागीं नोवेनाचे मिसाक येवन मागता. कोर्स सोंपले उपरांत पुतान आगोस्ताच्या म्हयन्यांत ऑनलायन इंटरव्यू दिलो आनी तो रोखडोच सिलेक्ट जालो. ऑक्टोबराचे 17वेर कंपनीची ईमेल आयली, विजा मारूंक मुंबय वच म्हूण. बोटीर चडपाची तारीखूय दिली ऑक्टोबराची 24 तारखेर. पूण ऑक्टोबराची 24 तारखेर पयले पुताच्या हातांत विजा येवंकूच ना, तर आतां विजा विड्रॉ करची पडली. ही सगळी खबर आयकून हांव एकदम निराशी जाली. पूण भावार्थ सोडूंक ना. म्हजी मागणी पुता पासत हांवें मानेवंत आग्नेलाचे मजूतीन चालूच दवरली. आतां अजाप म्हणल्यार कंपनींत आतां स्पेनाक बोटीर चडपाक 9वी तारीख दिल्या आनी ती तारीख म्हणल्यार नोव्हेंबराची 21. ही पावटी तर विजा वेळार आयली आनी आतां जिस्तूच नोव्हेंबराचे 20वेर जो जावन आसा मानेवंत आग्नेलाचो दीस. नवी नोकरी आपले इयाज गोवा टू कटार आनी उपरांत स्पेनाक विमानान वचूंक म्हजो पूत सुरू करतलो. हांव मानेवंत आग्नेलाक काळजांतान निनवासता आनीक म्हज्या पुताक फावो ती नोकरी फावो केली देखून पाद्र आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता. मोगाळ इश्टानो, असल्यो जायत्यो मिलाग्र्यो उपकार पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी अणभवलेले आसात. घोडे तुमी अणभवल्यात आनी ह्याच कारणाक लागून घोडे कांय जाणां दिनवासनेच्या मनांत आयिल्लीं आसात. आयज ह्या माटवांत आमी आसतना आमकां सगल्यांक पेकोवणी मागुया, आमकां सगल्यांक आशिर्वाद मागुया. आमच्यो सगल्यो गरजो एकठांय करून पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां देवाचे कुरपेन बुरमुळोन आमी सगळीं उबी रावन पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया.
उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बाबार्थान उबार. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानियोत आग्नेलाक बागयोताचो मान मेळूंक मागणे. आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्वप्रभू बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ता शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वट उपकार. जेजूक नमस्कार करूंक सगळीं आमी तिमीर वचुया. Check my testing. Check 1 2. Jesu, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, तुका महिमा, तुका अर्घा वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकारातून करता आमी गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. पुर्व्यांचोर तुका बसोन करता, आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू,
प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रेक्षांनो आमचे मोदे आमचो स्वामी जेसू उंड्याच्या रुपान हाजेर आसा हो जेसू 2000 वर्सां फाटीं मनशाचें रूप मनशाची सोय घेवन आयलो हो जेसू तो पिडेवंतां बरी केली देवसार काडली मेल्यांक जिवंत केलें खोडकारांनी तोड केलें हो जेसू हेच उंड्याच्या रुपान आमचे मोदे हाजेर आसा आमचे मन बगोवन ताका नमस्कार करुया आमच्या जेजू मुखार सोली बी रावया आमचो देव आमचे मदें आसा आमकां बरो करूंक आमकां सोडूंक कित्याक आमी जावन आसात ताची कूड आनी तो जावन आसा आमचे मस्तक वी आर द मेंबर्स ऑफ हीज बॉडी आनी ही इज आवर हेड आनी ताका नाका आमची ताची कूड पिडेन आसली तो बरो करूंक आसा आमचे मदें आपली कूड बरो करता तेच परी पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तोय हे आपलें मंदीर बरें करता सारकें करता एक कुडींत देवाच्या मंदिरान पवित्र आत्म्याच्या मंदिरान कितें सारकें ना तो भायर काडटलो नाश करतलो हे वेळार पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया सायबीण माय अपोस्तलांचे देवून आयलो ती बिरांत पयस जाली आनी कितें आसलें तें सगळें पयस जालें ते भियेनात कोणाक तेच परी होच पवित्र आत्मो आमचे नव्यान देवन येवं दी फ्रेश अनॉयंटींग फ्रेश फायर ते आमचे भितर आसा ते भिरांत आमचे भितर आसा ते खोस दूख सगळें नाच जावं दी हे वेळार पवित्र आत्म्याक आपोवया तो आत्मो जेजू आसलो चडसो आत्मो म्हजेर आसा तोच आत्मो आमचेर नवें येवं दी आमचेर तो आमचे भितर आसा खरो पूण आमचेर वयर येवं दी Please come upon us. Let him fall upon us. Let him anoint us afresh. Puttun makundi. Ye pavitra atmya तुझ्या उजान नवेन म्हाका माग सगळी म्हणूया हे पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान नवेन म्हाका माग 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 सगळी ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि नव्यान म्हाका माग सायबीण मानशे अपोस्तलांचे देऊन आयलो तेच परी आमचे नवेन्यो आमकां ये पवित्र जेजू आत्म्या तुझ्या मागलोलो उजान तेच परी आमी पोस आसा मागलोली ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि नव्यान ऑर्डिनेशन डे म्हाका दिसाक माग आमी मागलोले ये पवित्र आमकां आत्म्या नवेन तुझ्या माग फ्रेश अनॉयंटिंग फ्रेश फायर ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि जेजू देवून नव्यान आयलो म्हाका पारवेज माग रूपान आमचे देवून ये यो पवित्र आत्म्या सायबीण मानशे तुझ्या अपोस्तलांचे उजान आमचे आणि देवून यो नव्यान म्हाका ये माग पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि टंग्स ऑफ नव्यान फायर म्हाका माग ओजे जीव आमचे ये एक पवित्र एकल्याचे आत्म्या फ्रेश तुझ्या फायर उजान फ्रेश आणि नव्यान अनॉयंटिंग म्हाका नवी माग मागणी ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि नव्यान नव्यान म्हाका माग ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि नव्यान नव्यान म्हाका म्हाका माग माग ये पवित्र ये आत्म्या पवित्र आमचे भितर आत्म्या आसा तुझ्या विरान उजान आणि नव्यान म्हाका दुबाव माग खोस ये दूख पवित्र आत्म्या ते देवा तुझ्या कोसून न्हय उजान आणि नव्यान म्हाका माग तातले आमकां सोडय ये पवित्र तुझ्या आत्म्या उजान कितें तुझ्या आसा उजान आमचे भितर आणि नव्यान खोस म्हाका दूख माग पिडा ते ये लास्ट पवित्र बसून आत्म्या तुझ्या बर्न सोलो उजान आणि मेड नव्यान कसरो म्हाका माग जो राग ये आसा पवित्र कुसरेपण आसा आत्म्या इंटेपण तुझ्या आसा आमच्या उजान काळजान आणि नव्यान वायट म्हाका चिंतना माग खून पोजळपण पवित्र चोरयो आत्म्या दुरिंदा तुझ्या इंटेपण उजान आणि हे नव्यान काळजांतले म्हाका सोले माग वाचून भायर सोडून दी ये पवित्र ये आत्म्या पवित्र तुझ्या आत्म्या उजान तुझ्या उजान आणि नव्यान म्हाका माग हालेलुया 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 आम्ही बरी झाली जातली न्हू ताच्या गायन लागून बरी झाली जातली न्हू देवाचो उतर पोत आत्म्याच्या बोडान पळयलो ना बोल्लो ना
पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उजान पवित्र आत्म्या पवित्र Set our hearts on fire, ये our lives on fire, our spirits on fire, our souls on fire, our families on fire, set the world on fire. तुझ्या उजान संवसारात उजो घालून गायला हो उजो आमच्या एक एकल्याची देवनी पवित्र हे पोटा तुझ्या उजान set us on fire, our spirits, our souls and body on fire. तुझ्या उजो आमच्या एक एकल्याची पवित्र आत्म्या जे कितें आसा आमचे भितर वायट राग कुसळेपण इमटेपण सामटेपण ते सगळे तुझ्या लासून कॅन्सर एड्स HIV डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल तुझ्या उजान सगळे लासून वचून टेन्शन वरी एंजायटी डिप्रेशन सगळे लासून वचून एसर शैतानाची देवतराची पदवी आसता वेडी पदवी आसा बोड आसता ते लासून वचून पण बेरे मने वचपी आसतात ते ना जावं दी जीव दिवपाचे जीव काडपाचे एक्शन करपाचे वचप्यान पोताचे नाच कर आमची क्रूज आसा तुझ्या मंदिर फकत तूं जेजू आनी बाप ह्या कुडीन ह्या मंदिरांत आसूं दी न्हय सैतान ताची पदवी न्हय वायट वचपे दुखीचे वचपे पिडेचे वचपे सांगला जिवीत आनी मरण आमचे जिबेचेर आसा भलायकी आनी पिडा आमचेर जिबेचेर आसा बेसांव आनी शिराप आमचे जिबेचेर आसा जें तूं मुट्टाय तें तुका मेळटलें वॉट यू से विल गेट पोत्म्या सांगुया ताच्या मंदिराचें निसवण करता तशें नाश कर जावं कॅन्सर जावं पॅरलिसीस आत्मो जावं आनी टेन्शनाचो आत्मो जावं गोरबाचो आत्मो तो रागाचो आत्मो पजडपणाचो आत्मो जीव दिवपाचो जीव काडपाचो आत्मो आसा पोत्म्या सांगुया ताचें नाश कर आमची कूड न्हय हें सगळें वायटाची स्वात वी हॅव टू एम्प्टी द बीन कचरो भरून दवरला तो मेट भरून दवरला एम्प्टी रिसायकल बीन आमच्या लॅपटॉपाचें आसा कंप्युटराचें आसता आमच्या घरांत कचरो भरून दवरतात आमी दोब्यांत तो भायर घालुया पोत्म्या सांगुया तो घालतलो तो भायर काडटलो नाश कर पिडा दूख पिडा रोग दुयेंस तो नाश करतलो खंयचें टेन्शन वरी एंजायटी डिप्रेशन ब्लॅक मॅजीक विचक्राफ्ट ओकाल सोसरी कितें जावं पोत्म्या नाश करतलो देवाचे लागीं जायना तशें कांयच ना तो पळयता आमचो भावाट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड भाव दवरुया दुबाव दवरूं नाका चिंत नाका जातो काय मेळटो काय इतलें वर्सां हांव कशें जाता इतलें वखदां केलीं इतलें वयस केलें जावंक ना तांचे लागीं घडी जावंक ना पूण देवाचें जायना तशें कांयच ना दोळे धाम हे वेळार ओ जेजू आमचे मोदें आसा पोत आत्मा आमचे भितर आसा ते पिडेचे आत्मे दुयेंसाचे आत्मे असोकतायेचो आत्मो हे आत्म्याचे नाश करता चिंती नाका हे दीस इज माय नाव स्टेज दीस विल फॉर एवर टील आय डाय ना डोंट कीप दॅट इन युअर मायंड दॅट इज द इवल वन पुटिंग इन युअर मायंड तूं तुज्या मनान घाल नाका तूं तुज्या मनान दवर नाका तें काडून दवर नाका तूं स्वत मान देवाचें जायना तशें कांयच ना देवान म्हाका हाडला इतलो त्रास करून हांव आयला देवान हाडला ताजे लागीं जायना तशें कांयच ना आज म्हाका पिकयतलो आज म्हाका सोडयतलो आज म्हाका बरो करतलो म्हजे हात पांय दोपरां सगळीं गोड जातलीं हे कॅन्सर जावं आनी कसलें दुयेंस जावं रोग जावं बरो करतलो देव एक उतर मात ताणें उलय आनी हांव सकल बरो जाता म्हळ्यार पोत आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचें निसण करता तशें नाश कर पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचें निसण करता तशें नाश कर पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचें निसण करता तशें नाश कर पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचें निसण करता तशें नाश कर पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचें निसण करता तशें नाश कर सगळीं पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराची देवाच्या आत्म्याक सांगा तो आयकता तो करता पवित्र आत्म्या तुका पिकयता जो कोण सोडयता तुझ्या मंदिराचे निसंतोन करता ताचे नाश कर ह्याच वेळार पवित्र आतां आत्म्या मागीर जो न्हू कोण फाल्यां न्हू तुझ्या मंदिराचे आसा. निसंतोन करता ताचे नाश कर काजा सांग पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचे निसंतोन करता ताचे नाश कर पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचें निसंतोन करता ताचे नाश कर जावं टेन्शन वरी एंजायटी डिप्रेशन ब्लॅक मॅजिक विचक्राफ्ट ओकल्ट सॉर्सरी हार्टएक हेडेक बॅकएक बॉडीएक टूथएक कोता तेजे नाश कर जावं कॅन्सर एड्स HIV डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल अस्थमा कोता तेजे नाश कर
O दुखीचो आत्मो, जोडायचो आत्मो, आळसायचो आत्मो, आशेचो आत्मो, कुंडाळकायचो आत्मो, नाश कर पवित्र पवित्र आत्म्याचे. आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचे निसंतोन कोता ताचे नाश कर पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचे निसंकोता ताचे नाश कर. मुझ्या आत्म्या पवित्र आत्म्या जो जो मेलोले कोण लासो तुझ्या मेलोले बुडान मेलोले मंदिराचे एक्सीडेंट निसंतोन मिसकॅरेज कोता अबॉर्शन ताचे नाश अलवातीर कर. हेत्री पवित्र जबडला जो आत्म्या आत्म्या पायस जो कोण रवसा तुझ्या मंदिराचे एकुळी दिले देवाच्या निसंतोन मंदिराने कोता पायस ताचे रवसा नाश कर. आमची कुळा पोताचे पवित्र मंदिर आत्म्या पायस जो कोण तुझ्या आमका मंदिराचे सोयतान देवसान निसंतोन कोता बांदोल्या ताचे नाश सुडकाय कर. वेळा आमका एक पवित्र एकल्याक आत्म्या आमच्या जो गोमटेक कोण तुझ्या आमच्या मंदिराचे बेडाक आमच्या फाटी गोड्याक आदीक पायां सुडका नाश कर पोतना देशे आम्ही सोयतानाच्या देवत्राचे बांदपास नाश जाल्यार नाश कर मुझ्या आत्म्या आसा ते नाश कर पोतना देशे नाश कर. पवित्र आत्म्या जो कोण तुझ्या मंदिराचे निसंकोता ताचे नाश कर. हालेलुया 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 सगळी हालेलुया 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 हालेलुया. तोच पवित्र आत्मो आमकां सोडयता सगळी आता सोडयता हेच वेळार आता हेच वेळार मागीर न्हू फाल्यां न्हू आमकां सोडयता सोयतानाच्या देवस्थानाच्या बांदपासांतली हे पिड्या रोगांतली टेन्शन वरी एंजायटी डिप्रेशनांतली पॅरलायज करपाचो आत्मो पाकिस्तानाचो आत्मो तोच पवित्र आत्मा तोच पवित्र आत्मा आमकां सोडयता आता ह्याच वेळार आमकां सोडयता आमच्या आत्म्यांक बोडता जिवीत न्हू सोडता आमकां सोडयता तोच पवित्र आत्मा म्हाका सोडयता सगळीं तोच पवित्र आत्मा म्हाका सोडयता आता ह्याच वेळार सगळीं म्हाका सोडयता म्हज्या आत्म्यांक बोडता जिवीत न्हू सोडता म्हाका सोडयता तोच पवित्र आत्मा तोच पवित्र आत्मा म्हाका सोडयता आता ह्याच वेळार म्हाका सोडयता म्हज्या आत्म्यांक बोडता जिवीत न्हू सोडता म्हाका सोडयता तोच पवित्र आत्मा तोच पवित्र आत्मा आमकां सोडयता आता ह्याच वेळार सगळीं आमकां सोडयता आमच्या आत्म्यांक बोधता जिवीत न्हू सोडता आमकां सोडयता म्हाका सोडयता सगळीं म्हाका सोडयता आता ह्याच वेळार म्हाका सोडयता म्हज्या आत्म्यांक बोधता जिवीत न्हू सोडता म्हाका सोडयता तोच पवित्र आत्मा म्हाका सोडयता आता ह्याच वेळार म्हाका सोडयता
म्हाका सोडोयता Moshot miang bota. मोच्या ओतम्यांक दुखीचो आत्मा Jivit no sorta. सोडय पोता आत्म्या सोड आमकां म्हाका दुखीचो आत्मा सोडयता. पिडेचो आत्मा रोगाचो आत्मा सोड म्हाका सोडोयता तोच 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 पवित्र आत्मो Toți povitratmo amka soduita Ata yat svedar amka soduita Amcha vot meang burta Jivit no sorta Amka soduita Tots Tots povitratmo Tots povitratmo Maka soduita Ata yat svedar Maka soduita Moshot miang bota मोच्या ओतम्यांक पोटा जीवित नो सोडता Maka soduita Tots povitratmo Tots povitratmo Maka soduita Ata yat svedar Maka soduita Mosha ot miang bota Jivit no sorta Maka sodoita Tots povitratmo Hallelujah, 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 sugli. Hallelujah, 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 hallelujah. Close your eyes. Pray for your miracle, for your healing, for your deliverance, for your blessing. Kumar Kumeta. सगळी मुळात म्हज्या फाटल्यान सुमयाचे येसू सगळी सुमयाचे येसू तुझ्या नावान सयतानांक देवसराक आनी सगळ्या ताच्या दुतांक बांदता आनी फेन्नात उडयता सुमयाचे येसू तुझ्या नावान जाग्याचे नाग्याचे शिमेचे माडाचे देवसराक बांदता आनी फेन्नात उडयता सुमयाचे येसू तुझ्या नावान पिडेच्या आत्म्याक दुयेंसाच्या आत्म्याक रोगाच्या आत्म्याक कॅन्सर एड्स HIV डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल अस्थमा सायनस Yotmang banta आणि फेरनात उडयता सुमयाचे येसू तुझ्या नावान जीव दिवपाचे जीव काडपाचे ऍक्शन करपाचे आत्म्याक बांदता आणि फेरनात उडयता सुमयाचे येसू तुझ्या नावान पिडेच्या आत्म्याक दुयेंसाच्या आत्म्याक रोगाच्या आत्म्याक कॅन्सर एड्स HIV डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल अस्थमा सायनस आत्म्याक बांदता आणि फेरनात उडयता सुमयाचे येसू तुझ्या नावान टेन्शन worry anxiety depression accusing, blaming, condemning, criticizing, the heartache, headache, backache, body ache, toothache, या सगळ्या आत्म्यांक बांदता आणि फेन्नात उडयता सुमयाचे येसू तुझ्या नावान काळजांतले भायर सरतात ते आत्मे वायचित ना खून पजळपण चोरयो दुरिंदा इमटेपण सामटेपण ह्या आत्म्यांक बांदता आणि फेन्नात उडयता सुमयाचे येसू तुझ्या नावान जाग्याचे नाग्याचे मांडाचे शिमे देवसार तुझ्या आत्मे म्हाका सदायता ब्लॅक मॅजिक विचक्राफ्ट ओकल सॉर्सरी ह्या आत्म्यांक बांदता आणि फेन्नात उडयता सुमयाचे येसू क्रिस्ता नावान म्हाका सुटका म्हज्या फॅमिलीक सुटका म्हज्या घराब्याक सुटका म्हज्या कुडीक आत्म्यांक जिवाक सुटका सुमया जेजू क्रिस्ता नावान सुमया जेजू क्रिस्ता नावान सुमया जेजू क्रिस्ता नावान तुम्ही घ्या इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू तू घे यू रिसीव यू गेट इट यू रिसीव सुटका ब्लॅक मॅजिक विचक्राफ्ट ओकल सॉर्सरी सुटका
सुम्या जेसू ख्रिस्ताच्या नावान म्हाका सुटका सुम्या जेसू ख्रिस्ताच्या नावान म्हाका सुटका सुम्या जेसू ख्रिस्ताच्या नावान म्हाका Hallelujah, 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 hallelujah. Sogli, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesuच्या त्या नावान पोयम कासोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान देवचार पडून वेता ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान पोयम कासोयत मेळटा जेसूच्या त्या नावान पोयम कासोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान देवचार पडून वेता ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान पोयम कासोयत मेळटा जेसूच्या त्या रोगतान पोयम कासोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या रोगतान देवचार पडून वेता त्याच्याच रोगतान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र रोगतान पोयम कासोयत मेळटा जेसूच्या त्या रोगतान पोयम कासोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या रोगतान देवचार पडून वेता ताच्या रोगतान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र रोगतान पोयम कासोयत मेळटा जेसूच्या त्या नावान पोयम कासोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या उतरान देवचार पडून वेता ताच्या उतरान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र उतरान पोयम कासोयत मेळटा जेसूच्या त्या उतरान पोयम कासोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या उतरान देवचार पडून वेता ताच्याच उतरान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र उतरान पोयम कासोयत मेळटा जेसूच्या त्या कुर्सान पोयम कासोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या कुर्सान देवचार पडून वेता ताच्या कुर्सान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र कुर्सान पोयम कासोयत मेळटा जेसूच्या त्या कुर्सान
Jesuच्या त्या कोळसान होय आमकां सोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या कोळसान जेसूच्या त्या कोळसान देवसार पडून वेता ताच्या कोळसान उबी रावल्यार कोणाच्या नुच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र कोळसान होय आमकां सोयत मेळटा जेसूच्या त्या नांवान जेसूच्या त्या नांवान होय आमकां सोयत मेळटा Hallelujah, जेसूच्या त्या नांवान जेसूच्या त्या नांवान देवकार पडून वेता ताच्याच नांवान उबी रावल्या कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नांवान होय आमकां सोयत मेळटा जेसूच्या त्या रोगतान जेसूच्या त्या रोगतान जेसूच्या त्या रोगतान होय आमकां सोयत मेळटा Hallelujah, जेसूच्या त्या रोगतान जेसूच्या त्या रोगतान देवचार पडून वेता ताच्या रोगतान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र रोगतान होय आमकां सोयत मेळटा जेसूच्या त्या उतरान जेसूच्या त्या उतरान होय आमकां सोयत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या उतरान जेसूच्या त्या उतरान देवसार पडून वेता ताच्या उतरान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र उतरान होय आमकां सोयत मेळटा आमी मागता मातशें तुमी तुमची बसका घेवची आमी मागता तुमचे थंय बसका घेवची आमी निमणो आशिर्वाद तुमकां दिवंक तयार जाता कोणेंच वेची न्हय मातशें तुमचे लागीं मागता तुमी तुमची बसका घेवची मातशें वेची न्हय पवित्र साक्रमेंत आमचे मुखार आसा पवित्र साक्रमेंत तुमच्या मुखार आसा आमी पवित्र साक्रमेंताची आशिर्वाद आमी घेतल्या कोणाकूच आमी मागता भायर वेची न्हय कांय जाणांक आमी पळयता वेतात ती मातशें मागता तुमचे थंय तुमची बसका घेवची पवित्र साक्रमेंताची बुजवण जातूच तुमी फादराक मेळूंक जाता आतां मातशें तुमची बसका घेयात पवित्र साक्रमेंताची बुजवण जातूच तुमी फादराक मेळूंक शकता आमच्या सगळ्या व्हॉलंटियर्स आनी प्री नोविसीसां मागता मातशें साक्रिस्तीन येवचे सगळे प्री नोविसीस आनी व्हॉलंटियर्स साक्रिस्तीन येवचे आमी पिडेस्तांक किरीत उंडे तयार केल्ले आसात आतां फादर ह्या उंडयाचेर आपले मेळसांव घालतलो सगळ्या व्हॉलंटियर्स आनी प्री नोविसां मागता मातशें हांगा पेंडोलान साक्रिस्टी आसा थंय येवची जेजो आशिर्वाद घेवपाक सगळीं आमी तिमी घालुया तुमकां मागीर मागपाक जाय आमी मागतात थोड्या वचपाक जाय सो ती वयतलीं मागपाक जाय रावात आमी मागतले O sacrament most holy
and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. आम्ही सगळे लागीन मागता तुम्ही आसा थंयसरूच बसची. एक दोन मिनट्यो आसा थंयसरूच बसची. मातशे भायर सरो नाकात. आमचे उंडो आसात आनी उदक आसा. किरीत बेंजार केल्ले उंडे आनी उदक आमी मागता सगळे टायम तुमी आसा थंयसरूच बसात. मातशे हालो नाकात. गडबड जातलो सगलो. बरे भाशेन मांडावळ अजून जाल्ली आसा. मातशे उठो नाकात. एकिरीत ब्रेड बेंजार केल्ले उदकूय बेंजार केल्ले म्हणटच ब्रेड आनी उदक तुमी व्हरचे. चड मिनट आमी घेयनात. दोनूच मिनट्यो. मातशे बसूया. म्हाका मेवला हांव वेता असली वागणूक जावची न्हय. सगळीं बरोबर. मातशे उठची न्हय प्लीज. उठची न्हय. सगलो गडबड जातलो. अजून पर्यंत बरी शिस्त सांबाळलेली आसा. मातशे उठची न्हय. आमी वर्साच्या वर्साक ह्या नोवेनाच्या सुमयार एक दीस पिडेवंतां पासत आमी दवरतात. म्हणटच ह्यो पावटी तुमी आयल्यान तशींच येता त्याय वर्साक तुमी येवची म्हणून आमी आशेन रावतली. भोव करून ही आमची जाणटी दुयेंत जी व्हीलचॅरार आसात भोव करून ती आनी आमी जी तांकां घेवन आयलेली आसात तांकां येता त्याय वर्सा हाडटली म्हणून आमी आशेन रावता. तशेंच ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी एक दीस नायट विजील करता. एवरी इयर एक दीस नायट विजील करता. म्हणटच तुमी नायट विजिलान भाग घेवन तुमची ओत्मीक नवसरणी आनी पाद्र आग्नेलाच्या सांत करुणा पासत मागतली म्हणून आमी आशेन रावता.
पदाइवो म्हणटच तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तुमी येवन ह्या मिसान भाग घेतलो आनी आमी खुशाल तुमकां पडून. तुमी ब्रेड खायल्या उपरांत ती प्लास्टिकाची पोती वो ती उदकाची बॉटल आमची डस्टबीन्स आसात त्या डस्टबिनांत घालची म्हणून आमी तुमचे लागीं मागता. त्यो पोतयो हांगा तुवें उडयल्यार मागीर म्हाका काडूंक पडटल्यो. म्हाका कित्याक त्रास? जालें बाबा जालें जालें आनी हांव उदक उला. आमी समजतात सगल्यांक ब्रेड आनीक उदक मेवला म्हणून. ब्रेडाची पोती आनीक उदकाची बॉटल यूज केल्या उपरांत मातशे डस्टबिनांत घालची म्हूण आमची मागणी. मातशे फुडें येनाकात प्लीज. आमचे व्हीलचॅरार लोक आसा तांचेर पयलीं बेडसांव आमी घालता. मातशे फुडें येनाकात. व्हीलचॅरार आमचे लोक आसात तांचीर जाणटी आसात दुयेंत आसात